तुम्ही कसं सांगतात म्हणून मग काही अर्थ जाताना अर्थ जाऊ का म्हणाली आत्ताची मी गेलो तो बाहेर सोनी येते. हाँ आत्ता बाहेर सर न्यूजवे कहीं घेऊ का भिऊ नका ती तुमके लायक जागेक सेरसूळ का म्हण हांव एक तीर्मान केला तशी जावन तुमकेकडे आपण ಹೊರತಸ ಒಗ್ಗಿ येती. अय्यो रामा तुम्ही सांगचे मुके काही अर्थ दत्ता हा मुचडा पै मम्मा आत्ताची बाहेर सर नाही येते म्हणाली हे घरी कसं लेक्केत नाही वाईट लेक्का चांग लेक्चक नवे हे घर तुमगेलेंची मक्क नका तुमकेकडे आपण ಹೊರತಸ येती टाइम वेस्ट कर नका ती नुत्त मिगेलोटे येती तुमगेलोಟ್ಟು खई केव का मम्मा आता तोंड तंपून दोघे मिगेलोट्टी येतात की ना दरदरी तांडून हरका तुमका नाही रे दासा पूड हांव तुका एक चार उतर सोन अशा पुरो ना म्हण संगना दलर तुका मिगेलो तितले नंबिकिना रे ನಂಬಿಕಸ್ ಮಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಂಬಿಕಸ್ तुम्ही खई कापण होतात की थई का मी येतात ती इतल वर्ष मिगेलोट्टास तुका मिगेलर नंबिक ना तिक्कपणी नंबिक येईल नवे दायत ಒಗ್ಗಿ येते तुळसी पुट्टಕ್ಕ तुगेल दू स्कूल आस नव मारया ती नेवची संज नवे तिथले भितर घरा येवी येत नुत यो इथे कसने ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕತಿ कसकी आमक चांग दत्तस देऊ हे चरडपೈ मम्मल रूपार येऊनु आमक सकी चांग करतस आता दॉल दंपून बशी नका वचा टंटडाय येते हाँ खई कापून हडतस ती इतला उंगलनी पळेल मगिरी खई येतस म्हण कळतना वे तुका तशनई मम्मा तुम्ही हंग कसला कापून हडले म्हण तुका तुळशीदास म्हण नाव दवरचपेशी संदेहादास म्हण नाव दवर कासिले यारे नुत्ता हाँ कितलोड अंगडी हंग कोणे नांत मु कोणे नाती म्हणारी आम्ही तीन जण नांतवे हंगा प्लीज मम्मा कसं म्हण करेक्ट सांगा ती हे अंगडी तुमगेल अंगडीक तुमकाची स्वागत कसने हे अंगडी आमगेल्वे कसन सांगतसत मम्मा मम्मा तुमगेल घरात जीत दाल जाऊन दलरे असतावा अशी पुरा मक्का तमाश कोर नकती आणि वैरी हे अंगडी तुमगेलेंची तुम्ही दोघजण हाकू ओनर कळवे मक्का मस्त दिसतो कुनु मन दिसता आसिले आमगेल तुळशीदासक एक लायक वाट दाखो का म्हणून हाव फरीना आसिलो हंग इल उद्देशूची तुळशीदासा तुगेल अन्नले अंगडी घेऊ का म्हणू एक कालंतू तुगेल अन्नन आमका भारी कील जाऊन पळयल्ले आम्ही मस्त दुर्बळ आसिलीं ती तश जावन मस्त कील जाऊन पळयत आसिलो एक ना एक दिसाक बुद्धी शिकोका म्हणू हांव मस्ती एक प्रयत्न कोरनु शिकून कोरनु फरीना गेल्लो आयलो हंग येतना तुगेल आनू भारी वीक आसिल तेन्ना तुगेल अन्नल दरबार निमिती भारी एक कसंते दुर्बळपण आसिल तुमको पुरा तेच संदर्भ उपयोग करून घेऊन हांवें तुगेल अन्नल अंगडी घेतले सुरवेर पुरा खुशी दत्तसिल हे तुगेल अन्नले एक तर बेजार तोंड पळयतना पुरा तशी तुगेल आनू आनी अम्मा जीव काण घेतली नवे तुगेल वैर म्हाका द्वेशूच आसिल एक नमने मागीर तुकाची मिगेल कामाचे मिगेले अंगडी कामाक सेरसून घेतले ಸ್ವಲ್ಪ दीस नंतर हे प्रसम नाही तुगेल अन्नन म्हाका कसं की बेजार केल्ले प्रमाण सांगून तुगेल वयर ते कोप द्वेश तीर्सत सम नाही म्हण दिसता आसिले जाल्यार हांव कसले करची परिस्थितीर नासिलो मागीर म्हाका कसलेपणी करका म्हणून आश दत्त आसिले तुवें कसनपणी एक नवे बिझनेस कोरका कितले वर्ष म्हणू हांव चाड म्हणू संगेचे म्हणू तांगेले हांगेले पुरा सांगतसील खंय ते म्हाका कान्ना पडतसिले तेन्ना पुरा बेजार दत्तसिले तुका कसने एक अंगडी की कसने कोर्ण दिवं का म्हणू आम्ही प्लॅन केले आमगेल साधना मागीर मिगेला आनू अम्मा पुरा जन तें सांगतसिलीं ती तुळशीदासा कसने एक चांग कोरका म्हणून अशी आलोचना करता करताची आमगेल गांवांत एक लायक एक जवळे अंगडी ना तांची तू कोण दिल्यार कशी म्हण मना येईल म्हाका
बदल सांगता म्हळ्यार साधनान सांगिल्लें तुळसी हांव गेलें न्ही शिवेंत नवें तांकां जवळे अंगडीतलें लायक दत्ता म्हूण तिणें सांगिल्लें मागीर हांव प्लॅन कोर न्हू हे अंगडी कोण दिल्लें म्हाका भारी खुशी जाता पळय एक सांगता हे हांव तुका फ्री रावन दिता ना कंत कंतारी म्हाका ದುಡ್ಡು ಪವಕತ್ತದೈತ್ವೆ ಹಾ ಬದಚ್ವೆ ಮಮ್ಮ हे अंगडी आमगेल्वे म्हाका नमगूचक दत्ताना मम्मा हांव तुमकां नमगता तुमी प्रितीन ते अंगडी आमकां घेवन दिले पुरो सम्मा जाल्यार हें निभायसूं तितलें योग्य तें आमकांच वे खंडीत खंडीत ना मम्मा हांव तुमगेल्या अंगडीन तूं कामाचें जावन आसता इतले जबाबदारी मिगच्या निभायसूचें जायना हे तुम्ही धरून घे ती निभायसूचें दत्ता पुराय दत्ता तुम्ही चिक्की श्रद्धे भक्तीरी काम केल्यारी पुरा दत्ता कितले दीस म्हण तुझ्या आड म्हणून सांगित रे हा आनी दू होड दत्ता तिका बेजार जायना तुगेल बायल कितले आयकोन अवंगल शिवेंता तिकाय बेजार जायना दुताची संगी लायकोन व्यार करती देव चांग करता तुमका पूर्ण शक्ती आपापी येता फस्ट तुमगेलो तुम्ही नंबीक दवरती आम्ही एक होड व्यापारी म्हणून घेता ती म्हणून तुमगेलो तुम्ही भरवसे दवरती देवाक प्रार्थना करती स्टार्ट करती देव चांग करता कळवे आणि तुमका व्यार दल म्हणकी थोडेच मकदी येती तेदन कसं जाता तुमगेले अंगडी हे संपूर्ण तुमगेले म्हणचे तर तुमका मनांत येता तुमका इतली व्हडचक एक शक्ती येता तेंची हाव दिलेले म्हण असल्यारी तुमकां ते एक नमने उमेदी वरना इतले म्हळ्यार आमी चरडा पळय मम्माल हंगांत आसा ती म्हणजे फिलींग येता तेन्ना गोळका म्हणजे उमेदी तितलो आसना आनी एक तर मनान तूं किळरिमे आसता ते किळरिमे आसल्यार कितलें दुख्ख जाता म्हणून म्हाका गोत आसा कळवे तशें जावन हांव सांगता तुमकां केदान जाता पळय तेदाना म्हाका हे पुरो वापस करा ती हांव शी दितना मात्र मम्मा तुमगेल हे ऋण आमी हे जन्मत दिसूचे साध्य ना थो तशें म्हणनाका हे अंगडी तुगेल्या अदृश्टान बरो नाशिल्ले ते देवान म्हाका प्रेरणे दिल्ले तुगेल्या अंगडी तुका सेरवलेले तुका सेरूनय दल्ला मुखारी तू चलो सुनू करून वचका देव तुका चांग करो कळवे आतां कशी श्रावण म्हयनो बट मामा निमगून एक चांग दीस पळोवन एक सांजशी पूज करून अंगडी सूर करती देव चांग करो सगळं तुमगेला आशीर्वाद मम्मा एक नमने अनिरीक्षित बहुमान कसं उलोका म्हणून कळताना आमकां दोगांक आशीर्वाद करती देव कितने तुम चांग करो बरे करो आनी कसनेच एक सन्ना पुटा कष्ट येयल्यारी हांव असं म्हणचे विसर नाका बरी गज्जू महिन्यात मात्र नाही हांव तुका एक होड अण्ण नासिल म्हणके नाही बाप्प असिल म्हणके दैतवे खंडित खंडित मम्मा कशी सांगा म्हूण कळताना अशी उलयता बसल्यारी 2 दीस 3 राती पावना मुखारचें काम पळोवया ओगोगी सूर करुया पळयती ते देवान अनिरीक्षित जावन चरडपै मम्मल रूपारी आमकां इतले व्हडे कुडगीर दिला म्हाका तो कुशीन कसन उल्लोका म्हणून कळताना आमगेल रेखा तोंडाक सक्कर घालका होय तुमकां सगळ्यांक मस्त धन्यवाद तुम्ही पुरा जनांनी आमकां आशीर्वाद केला बरे जावं म्हण हारयसिला तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आमगेल तुळशीदास न्ही तुळशीले अंगड पळयली नवे तत्तवळ हांगा भेट दियती आतां परबे सालो शॉपिंग करचेक लायक टाइम आतां येयती तें ओ कशी येवच म्हणटात वे आमगेल प्रपंच येयती थंय मेळटा पुरो तुमकां येतात नवे